सो चीज बॉल करपा हांवें चोय ती 2 पोटेटो घेयले मिडियम सायजचे आनी अशें करून स्क्वेर टायप कट केले ते आनी उदक घालपाचें कितू जाय तितूलें आनी इल्लेशें सॉल्ट स्प्रिंकल करपाचें ओके आनी तें हांवें चोय बॉयल करपा दवरपाचें तुमकां जाय जाल्यार प्रेशर कुकरा पासून मारूं जाता ओके सो म्हाका इजी वे लागोत हांव अशें करून केलें आनी कवर करून कूक करून दवरपाचें अंटील ते पोटेटोज सॉफ्ट जावं पासून ओके सो मुगे पोटेटो बॉयल जाले आनी उदक बी सगळें भायर मारलें आनी चोय अशें करून फोग घेवन अशें करून हांव तें स्मॅश करून घेता बरें आख्खें तें जावपा ओके सारकें मॅश जावं पासून स्मॅश करून घेवपाचें सो एक पार्ट सगळें तें जालें म्हणटरी मागीर आमी तितून 2 टेबलस्पूनचे हांवें कॉर्नफ्लावर एड केला आनी 1/4 टीस्पूनचे हांवें चोय ब्लॅक पेपर एड कोत्ता थिंगा आनी आतां तें सगळें बरें मिक्स करून घेवपाचें लायक तो आम पीठ घालताय न्हू मागीर डो कोताय न्हू अशें करून सो तेशें करून रेडी करून घेवपाचें ओके सो हेचो रेडी आहा तें आनी आतां आमी तेजें सो अशें करून पयलीं बॉल करून घेतोलें सो मागीर तें तितून भरपा न्हू इजी जातोलें ओके सो हांवें अशें करून सगळें करून घेतालें रेडी कोता आनी मागीर तुमकां दाखयता सो हिंग मुगे चोय रेडी जालें ते सगळे बॉल्स हांवें रेडी करून दवरले आनी आतां न्हू एक घेवन तें आमी चीज फिलींग करूं जाय न्हू सो आतां हांवें चोय तें पामा चिकन अशें करून पयलीं फ्लॅट कोता आनी एक बास्केट टायपशें अशें करून कोत्ता तेका सो तें चीज आमी तितून एड करपा जाय ओके सो अशें करून कोता आनी चोय चीज घेयलां ग्रेट केलें तें ऑलरेडी तुमकां मेळटा जाल्यार तुमकां तें ग्रेटेड बेश्टें पासून मेवता न्हू तें घेवपा जाता ओके सो आतां तें तितून फील करपाचें कितू क्वॉन्टिटी जाय ती तुमगे बॉला सायजे प्रमाण आनी अशें करून दाखयलें तशें करून तें बंद करून घेवपाचें ओके सो हेचो मुगे सगळे ते चीज ते बॉल्स चीजान कोन्न जाले फील कोन्न आनी हिंगाय घेयलें 2 तांतयां तितून इल्लेशें सॉल्ट स्प्रिंकल केल्लें आतां ते आमी तो चीज घायलो ते पोटेटो चीज आहाय न्हू ते हांव तितून डीप कोतोलें बरे भाशेन आनी मागीर हांव ब्रेड क्रंपां घातोलें आनी ब्रेड क्रंपां बरें तो कोट करून घेतो ब्रेड क्रंप ओके सो मागीर तितून जालें म्हणटरी हांव पोतून एगां डीप कोतोलें आनी मागीर हांव तें पोतून तितून ब्रेड क्रंपां घातोलें सो 2 पार्ट करपा तें ओके तशें करपाचें सगल्यांकूय कित्याक तें लायक भाजी तेदो फुटना जावपा सो तेका डबल कोटींग करपा जाय तें ओके सो सेम वे आय वील डू द रेस्ट एज वेल ओके सो हेचो मुगे चीज बॉल कोट करून सारकें रेडी आहाय फ्राय करपा ओके 10 मिनट्स जाले फ्रिजीर दवरून आतां आमी तें फ्राय करुया ओके सो हिंगा ऑलरेडी ऑयल दवरलां तापपा सो तापल म्हणटरी मागीर आमी तें एड करुया सो आतां आमगे ऑयल तापलां सो तें एक घान आमी फ्राय करुया ओके सो हांव 3 घालतलें 3 ना 4 आतां तें मागीर टर्न करपा त्रास जाता तेका ओके सो स्लो फ्लेमीचेर न्हू तें बरें फ्राय करुया ओके गोल्डन ब्रावन अशें करपा तें ओके हेचें जालें तें आतां तें काडटा ओके प्लेटीन हेचें रेडी आहाय आमगेले चीज बॉल्स सो हेचें ते चीज बॉला तें विडियो एंड करूंक ना ओके सो आतां हांव एंडींग घेता तेजें सो आय होप तुमकां तें लायक जालां आसता म्हूण पोटेटो चीज बॉल्स सो तुम ट्राय करूं घरा कडेन ओके इजी आहा ते सारकें ओके आनी थँक्यू तुम सगळ्यां कमेंट केलें म्हूण
लास्ट व्हिडिओचे मातशें ह्या दिसांनी घेवपा पावना मातशें बिजी आसता ओके सो मातशें आनीक 2-3 व्हिडिओचे मागीर घोडे घेतले ओके सो रागा जायना काही शॉर्टआउट्स घेयना म्हण ओके थँक्यू तुम सगल्यांक जे कोण मुगे व्हिडिओचे कमेंट कोत्ताय तांकां वन्स अगेन ओके आनी तुम तरी मुगे आयची रेसिपी लायक जाल जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब कराय ओके टिल देन यूल टेक केअर एंड आय विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड बाय